दिव्यवाणी 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 Argan tuka sumian Jesu, hoglap tuka sumian Jesu. Jesu Chrystaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो, सेराकाच्या बुकाच्या पयणाक स्वागत सुस्वागत. आज आमी नियाळता आवाज वर 23 एक गडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गा होगळापणी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी स्वार्थ आयकोचे वक्ता स्वार्थाच्या आशिर्वादान बेसावान तूं आमकां बरो. ही स्वार्थ आमकां धैर्य दिवन दी, बोळ दिवन दी, भावार्थांत आमकां घट करून दी, मागण्या जिवितांक आमकां प्रेरण जावं दी, मात्र न्ही भलायकेन आमकां बरोवन दी. तुज्या पवित्रत्म्याक भरपूर मोपान आमच्या वयर पाठाय. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया आमी आवाजवर 23 बायबलांत. या आवाजवरांत एक तावनो आमकां 27 म्हणजे 1 to 27 वळ आसात. सिराक चॅप्टर 23. सर्वेस्परा म्हज्या जिविताच्या बापा आनी धन्या, म्हाका तांच्या अधीन करी नाका, तांच्या वरवीं म्हाका पडूंक दी नाका. म्हज्या अपराधांक दया दाखय नासता आनी म्हज्या खंयच्याच पातकाचेर दोळो धरपी नासता. कोण म्हज्या चिंतनाक छाबूक लायत आनी म्हज्या काळजाक जाणवायचे शिस्त लायत. नंतर म्हज्या गुन्यांव सडटले आनी म्हज्या पातकांची संख्या वाडटली. म्हज्या दुस्मना मुखार हांव पडटलो आनी म्हजो वैरी म्हाका पळयोवन संतोसतलो. सर्वेस्परा म्हज्या जिविताच्या बापा आनी धन्या, म्हज्या दोळ्यांक गर्विश्ट जावंक दिनाका. दुराशा म्हजे थावन पयस कर. कुडूच्या वंदवणेचो गुलाम जावंक म्हाका दिनाका. निर्लज्ज आशेचे अधीन म्हाका करी नाका. भुरग्यानो, हांव शिकयतां तें आयका. जो कोण ही शिकोवन पाळटा तो केदींच सांपडून पडचो ना. पातकी आपल्याच वंटा वरवीं पासान सांपडटा. निंदक आनी गरवी तांच्या वरवीं आदलोवन पडटात. तुज्या वंटांनी सापूत घेवची संवय करी नाका. पवित्र देवाचें नांव काडची संवय करी नाका. कित्याक जशें सदां मार कातेल्या गुलामाच्या आंगार वळ आसतात, तशें पवित्र देवाच्या नांवान सदां सापूत घेता तो पातका वेण आसूंक शकचो ना. जायते फावटी सापूत घेतलो मनीस आपणाक खोटेपणान भरता. कर्द ताच्या घरांत हांव केदींच पयस वेचे ना. आपणें घेतिल्लो सपूत नेणारपणान तो पाळिना जाल्यार ताचें पातक ताचेर आसतलें. तो सपूताची पर्वा करिना जाल्यार तो दोड्यान पातक करता. तो फटकिरो सपूत घेत जाल्यार तो केस्ती वीण आसचो ना, कित्याक ताचें घर विघ्नांनी भरतलें. एका जिन्साचें उलोवणें आसा आनी तें मरणाक सर करूं येता. जाकोबाच्या वारिसा मदें तें आसचें न्ही, कित्याक भक्तिवन मनशां ताचे तावन पयस रावतात. ती पातकांत लोळानात. हलकी आनी पॉझिटीव उतरां वापरची संवय करी नाका, कित्याक तसल्या उतरां वरवीं तूं पातकान पडटलोय. व्हड मनशा मदें तूं बसून आसतना तुज्या आवय बापायचो उगडास दवर. नंतर तूं तांच्या मुखार तुकाच पिसरतलोय आनी एका मुर्खा भाशेन उलयतलोय, एका मुर्खा भाशेन चलतलोय. मागीर तूं जल्मूंक नातलोय जाल्यार बरें आसतें म्हूण तूं चिंतलोय आनी तुज्या जल्माच्या दिसाचेर शिराक घालतलोय. ज्या मनशान पॉझिटीव उतरां उलोवची संवय केल्या तो मनीस आपूण जियेसर ती मोडूंक शकचो ना. दोन वर्गाचे मनीस आपली पातकां सडयतात आनी तिसऱ्या वर्गाचे मनीस आपणाचेर क्रोध मागून घेतात. वायट वंदवणी जळट्या आखट्या परी आपले भस्म जायसर ती पालवना. आपले कूड व्यभिचाराचे अधीन केल्लो मनीस उज्यान ताचें भस्म जायसर तामचो ना. व्यभिचारीक हरेक जिन्साचें खाण रुचीक लागता आनी मोरा पर्यंत ताका पुरो जावचें ना. आपल्या लग्नाच्या हांतुरण्या विरोध पातक करतलो मनीस आपणाकच म्हणटा, म्हाका कोण पळयता. म्हजे भोंवती काडोक आसा, वण्टी म्हाका लिपयतात, कोणूच म्हाका पळयना. हांवें कित्याक चिंता करूंक जाय. बोवर तो देव म्हज्या पातकांक लक्ष दिवचो ना.
तो फकत मनुष्याच्या दोळ्यांक भियेता पूण सर्वेस्पराचे दोळे सूर्यप्रास 10,000 वांट्यांनी परजळीत म्हणून तो नेणा. ते मनुष्याचे सालीचे हर एक कूस पळयतात आनी भोव गुपीत कोनशांनी नदर मारतात. सगळ्यो वस्तू रचने आदी ताका तांची वळख आसली आनी तांचे रचप जाल्या उपरांत ताका तांची आजुनी वळख आसा. असल्या मनशाक शहराच्या रस्त्यांचेर शिक्षा लायतले. ताणें चिंती नासलेले घडये ताका धरून व्हरतले. आपल्या दादल्याक सोडून आनी एका दादल्या उदेशी ताका एक वारीस उपसोवन दितले. स्त्रियेची गत येसपरी जातली. पयले सुवातेर तिणें भोव वर्त्या देवाच्या धर्मशास्त्राचें उल्लंघन केलां. दुसरे सुवातेर तिणें आपल्या दादल्या विरोध गुन्यांव केला. तिसऱ्या सुवातेर तिणें व्यभिचारान मस्ती केल्या आनी एका दादल्याच्या भुरग्यांक जल्म दिला. तसले स्त्रियेक सभे मुखार हाडटले आनी तिच्या भुरग्यां विशीं ताची जडती जातली. तिची भुरगीं फळां घेवची नात, तिचे फांटे फळां दिवचे नात. शिरा पडलेलो उगडास ती सोडून वेतली. तिचो कळंक केदींच पुसून काडूंक जावचो ना. सर्वेस्परा भिवन चलचे प्रास अदीक बरें आनी ताच्या आज्ञा पाळो दिवचे प्रास अदीक मादूर. दुसरें कांयच ना म्हणून तिचे नंतर उरलेल्यांक कळीत जातलें. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, भारी एक तीक्ष्ण शिकोवण म्हूण येता. काळजा लागची तसली शिकोवण म्हूण येता. आमच्या नैतीक जिवनान कशें जियेजे म्हणून शिकोवण म्हूण येता. दोन तरेची शिकोवण म्हूण येता आज आमी आयकली. आज ह्या 23व्या आवास्वरांत पयल्या आवास्वरांत हांव ते मुखारसून गेल्लें प्रार्थना हांव थंयता वाचता. पयलो आवास्वर म्हळ्यार 22-27. म्हज्या उतरा वरवीं हांवें पडना जावच्याक आनी म्हजी जीब म्हज्या नासाचें कारण जायना जावच्याक कोण म्हज्या तोंडाचेर पारो दवरीत आनी म्हज्या वंटाचेर मोर मारीत. सर्वेस्परा म्हज्या जिविताच्या बापा आनी धन्या, म्हाका तांचे अधीन करिनाका. तांचे वरवीं म्हाका पडोवंक दिनाका. हें मागणें तांचे वरवीं तांचे अधीन करिनाका. दुस्मनाचे अधीन करिनाका. पडोवंक म्हाका दिनाका. म्हज्या अपराधांक दया दाखयनासता आनी म्हज्या खंयच्याच पातकाचेर दोळे धांपीनासता. कोण म्हज्या चिंतनांक चाबूक लायत आनी म्हज्या काळजाक जाणवायची शिस्त लायत. नांतर म्हजे गुन्यांव सडटले. तूं म्हाका चाबूक लायताय, तूं म्हाका शिस्त शिकयताय, नाजाल्यार म्हजे गुन्यांव सडटले आनी म्हज्या पातकाची संख्या वाडटली. म्हज्या दुस्मना मुखार हांव पडटलो आनी म्हजो वैरी म्हाका पळोवन संतोसतलो. सर्वेस्परा म्हज्या जिविताच्या बापा आनी धन्या, म्हज्या दोळ्यांक गर्विश्ट जावंक दिनाका. दुराशा म्हजे तावन पयस कर. सर्वेस्परा म्हज्या जिविताच्या धन्या, म्हज्या दोळ्यांक गर्विश्ट जावंक दिनाका. दुराशा म्हजे तावन पयस कर. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या प्रार्थना तो करता. म्हाका एक नियंत्रण जायचें. तूं म्हाका चाबूक लायताय, तूं म्हाका जाणवायची शिस्त शिकयताय, तूं म्हज्या जिवितांत पातक्यांची संख्या वाडनातल्या बरी म्हाका राखताय, तूं म्हज्या दुस्मनाच्या हातांत हांव म्हाका राखताय. त्या खातीर तो सांगता, म्हज्या दोळ्यांक गर्विश्ट जावंक दिनाका. गर्विश्ट देवूच ना म्हणटा. गर्विश्ट देवा तावन पयस पळता. दुराशा म्हजे तावन पयस कर. एक गर्विश्ट आनी एक दुराशा आमकां देवा तावन पयस करतात. ओडसो 23 कुडीच्या वंदवणेचो गुलाम जावंक म्हाका दिनाका. असो आमकां मस्त आशा कामोकपण कुडीच्यो वंदवण्यो आमकां नाका म्हळ्यार आमचे वयर त्यो राज अधिकार चलोवंक पळयतात. आमी एक दृढ निर्धार करूंक जाय. कुडीच्या वंदवणेचो गुलाम जावंक म्हाका दिनाका. निर्लज्ज आशेचे अधीन म्हाका करिनाका. निर्लज्ज आशेचे अधीन म्हाका करिनाका. निर्लज्ज जावंक म्हाका सोडिनाका. भुरग्यानो, हांव शिकयता तें आयका. हांगा सपूता विशयान सांगता. 7 न्हू 11 वळी पर्यंत आमी सपूत घालूंक न्हू जो खंय. भुरग्यानो, हांव शिकयता तें आयका. जो कोणी शिकोवन पाळटा तो केदींच संपडोन पडचो ना. तर देवाचें उतर पाळटा तो संपडोन पडचो ना, तो दांटोवन पडचो ना.
पातकी आपल्याच वंटा वरवीं पासान सांपडटा. पातकी आपल्याच वंटा वरवीं तो फटी मारता, तो पासान सांपडता. निंदक आनी गरवी तांचे वरवीं आदलोवन पडटात. निंदक आनी गरवी तांचे वरवीं आदलोवन पडटात. तुज्या वंटांनी सपूत घेवची संवय करिनाका. तुज्या वंटांनी सपूत घेवची संवय करिनाका. सपूत घालूंक वचनाका. पवित्र देवाचें नांव काडची संवय करिनाका. थोड्यांक एक संवय आसता, पवित्र देवाचें नांव अपवित्र करचें देवाच्यान. आनी देवाक बेश्टें आमच्या जावं येतना आळसाय जातना देवाक आपोवचें न्ही आमी. देवाचें नांव तें पवित्र नांव. दुसरो उपदेश आमकां सांगता, देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. तुज्या वंटांनी सपूत घेवची संवय करिनाका. पवित्र देवाचें नांव काडची संवय करिनाका. कित्याक जशें सदां मार खातेल्या गुलामाच्या आंगार वळ आसतात, पळय मार खातेल्या गुलामाच्या आंगार वळ आसतात, ते मार्क आसता, तशें पवित्र देवाच्या नांवान सदां सपूत घेता तो पातकावेण आसूंक शकचो ना. त्या खातीर देवाचें नांव घेवन तूं पातकावेण आसूंक शकचो नाय. तें नांव अपवित्र करिनाका. जायते फावटी सपूत घेतलो मनीस आपणाक खोटेपणान भरता. पळय आपणाक खोटेपणान भरता सपूत घेवचो. कित्याक आपणाचें खोटेपण भायर पडोन नजो म्हूण सपूत घेता तो. कर्ग ताच्या घरांतावन के दीस पयस वचना. आमी बेश्टें सपूत घेतल्यार कर्ग ताच्या घरांतावन बेश्टें भायर वचना, के दीस पयस वचना. आपणें घेतिल्लो सपूत नेणारपणान तो पाळिना जाल्यार ताचें पातक ताचेर आसतलें. तुवें घेतिल्लो सपूत पाळनाय जाल्यार ताचें पातक ताचेर आसतलें. तो सपूताची पर्वा करिना जाल्यार तो दोड्यान पातक करता. पण आज आमी सपूत घेता. सपूत घेवचे पयलीं आमी चिंती जाय. आमी जावं पुरो आंगवण घालचे पयलीं चिंती जाय. घालचे उपरांत आमी ते थांकी व्हरतो आमी घालूंक वचोंक नजो, करूंक वचोंक नजो. देवाक कळीत आसा. आपणें घेतिल्लो सपूत नेणारपणान तो पाळिना जाल्यार ताचें पातक ताचेर आसतलें. तो सपूताची पर्वा करिना जाल्यार तो दोड्यान पातक करता. तो फटकिरो सपूत घेत जाल्यार तो केस्तीवीण आसचो ना. फटकिरो सपूत घेनाका. कित्याक ताचें घर विकनांनी भरतलें. फटकिरो सपूत घेतलेल्याचें घर विकनांनी भरतलें. परत एक फावटी तीं उतरां वाचता. वळो 23:5 दुराशा म्हजे थावन पयस कर. कुडीच्या उलोवणेचो गुलाम जावंक म्हाका दिनाका. निर्लज्ज आशेचे अधीन म्हाका करिनाका. भुरग्यानो हांव शिकयता तें आयका. जो कोण ही शिकोवन पाळटा तो केदींच सांपडोवन पडचो ना. पातकी आपल्याच वंटा वरवीं पासान सांपडटा. निंदक आनी गरवी तांचे वरवीं आदलोवन पडटात. तुज्या वंटांनी सपूत घेवची संवय करिनाका. पवित्र देवाचें नांव काडची संवय करिनाका. कित्याक जशें सदां मार खातेल्या गुलामाच्या आंगार वळ आसतात, तशें पवित्र देवाच्या नांवान सदां सपूत घेता तो पातकावेण आसूंक शकचो ना. जायते फावटी सपूत घेतलो मनीस आपणाक खोटेपणान भरता. सपूत घेतलो मनीस खोटेपणान भरता. कर्ग ताच्या घरांतावन केदींच पयस वचना. आपणें घेतिल्लो सपूत नेणारपणान तो पाळिना जाल्यार ताचें पातक ताचेर आसतलें. तो सपूताची पर्वा करिना जाल्यार तो दोड्यान पातक करता. तो फटकिरो सपूत घेत जाल्यार तो केस्तीवीण आसचो ना. कित्याक ताचें घर विकनांनी भरतलें. मुखार सांगता आमकां 12 पर्यंत पॉझिटीव उतरां. थोड्यांक एक संवय आसता पॉझिटीव उलोवचें, पॉझिटीव उतरां दिवची, गाळ दिवची. गाळी संवय म्हणटा हांव, शिराप म्हणटा हांव. पॉझिटीव आमच्या तोंडान तावन येवन वचो. कित्याक जितून सांगलां तोंडान तावन येवचें म्हळ्यार त्या काळजान कितें आसा तें भायर येता. ताच्या मोतीत लेन्स, नाकाचो लेन्स आसल्यार ते नाकाचो लेन्स भायर येता. आमी आयकुया. एका जिन्साचें उलोवणें आसा आनी तें मरणाक सर करूं येता. पळय हें उलोवणें मरणाक सर करूं येता. जाकोबाच्या वारिसा मदें तें आसचें न्हय. कित्याक भक्तिवंत मनशां ताचे तावन पयस रावतात. तीं पातकांत लोळानात. एका जिन्साचें उलोवणें आसा आनी मरणाक सर करूं येता. पळय उलोवणे वरवीं मरण येता. जाकोबाच्या वारिसा मदें तें आसचें न्हय. देवाची परजा तांचे मदें आसचें न्हय. कित्याक भक्तिवंत मनशां ताचे तावन पयस रावतात. ती पातकांत लोळानात. अशें जिवची पातकां लोळची पूण पयस रावची पातकां लोळानात. हलकी आनी पॉझिटीव उतरां वापरची संवय करिनाका. हलकी उतरां आनी पॉझिटीव उतरां वापरची संवय करिनाका.
कित्याक तसल्या उतरा वरवीं तूं पातकान पडटलोय. हलकी आनी पॉझिटिव्ह उतरा वरवीं तूं पातकान पडटलोय. व्हड मनशा मध्ये तूं बसून आसतना तुज्या आवय बापायचो उगडास दवर. व्हड मनशा मध्ये बसून आसतना तांकां विसर नाका, तांचे कस विसर नाका, तांचे दूख विसर नाका, तांणी केल्ले त्याग विसर नाका, व्हडपण तूं उलय नाका. व्हड मनशा मध्ये तूं बसून आसतना तुज्या आवय बापायचो उगडास कर. नांतर तूं तांच्या मुखार तुकाच विसरतलोय आनी एका मूर्ख भाशेन चलतलोय. मूर्ख जायनाका. डोंट बिकम ए फूल. मागीर तूं जल्मूंक नातलोय जाल्यार बरें आसतें म्हूण तूं चिंतलोय. कित्याक तुका मागीर थंय मान मेळना जाल्यार, तुका अपमान जायत जाल्यार तूं कितें चिंतलोय आनी तुज्या जल्माच्या दिसाचे शिराप घालतलोय. कित्या खातीर हांव जल्मलो पडना म्हणून. ज्या मनशान पॉझिटिव्ह उतरां उलोवची सोय केल्या तो मनीस आपूण जियेसर ती मोडूंक शकचो ना. पण थोड्यांचे तोंडान येवची उतरां नाका जाली घाळ, तोंड काडल्यार पुरो, संवय जावन गेल्या. ज्या मनशान पॉझिटिव्ह उतरां उलोवची संवय केल्या, आज आमी पॉझिटिव्ह उलोवची उतरां संवय केल्या गी, पॉझिटिव्ह उतरां उलोवची संवय केल्या गी, तो मनीस आपूण जियेसर ती मोडूंक शकचो ना. ती एक ताका हव्यास हॅबीट जावन येता ताका. त्या खातीर हांगा दोन उतरां उडास दवरा, एक 13 आनी एक 15. हलकी आनी पॉझिटिव्ह उतरां वापरची संवय करिनाका, कित्याक तसल्या उतरां वरवीं तूं पातकान पडटलोय. ज्या मनशान पॉझिटिव्ह उतरां उलोवची संवय केल्या तो मनीस आपूण जियेसर ती मोडूंक शकचो ना. मुखार व्हड 16 ते 21 पर्यंत व्यभिचारी विशयान सांगता. दोन वर्गाचे मनीस आपली पातकां चडयतात आनी तिसऱ्या वर्गाचे मनीस आपणाचेर क्रोध मागून घेतात. वायट वंदोवणी जळत्या आकठ्या बरी. जळत्या आकठ्या म्हळ्यार पालवना जळत्या आसता. वायट वंदोवणी, खोटेंपणू, कामुकपणू, ह्या आमच्या देशाचे ही कामुकपणाची आशा, हे सगळे वायट वंदोवणी जावं पुरो. उरले पियोवणे, आमाल पियोवणे, या बिडी सिगरेट वरचे वायट वंदोवणी, या असली माज्जेनी पळोवची निळशी पितुरां वायट वंदोवणी. वायट वंदोवणी जळत्या आकठ्या परी. आपल्या भस्म जायसर ती पालवना. ती भस्म जायसर आमची वडणी ती फालोवन आमकां मोत पाड करना शिवाय ती पालवना. आपले कूड व्यभिचाराच्या अधीन केल्लो मनीस उज्यान ताचें भस्म जायसर तामसो ना. व्यभिचाराच्या अधीन केल्लो मनीस त्या व्यभिचाराक वचोन तांचो पडचो जर तो तामसो ना. व्यभिचारीक एक जिन्साचें कांड रुचीक लागता. ताका ताचीच पतीन म्हूण न्ही, पतीन ताचें पवित्र जिवीत. थंयसून भायर हर एक जिन्साचें कांड म्हळ्यार पळयल्लें हर एक व्यक्ती जावं दादलो जावं स्त्री ताका हर एक जिन्साचें कांड रुचीक लागता आनी मोरा पर्यंत ताका पुरो जावचें ना. ताची ती आशा, ताचे भितर येवची ती आशा निवची ना. आपल्या लग्नाच्या अंतुळना विरोध पातक करतलो मनीस आपणाकच म्हणटा म्हाका कोण पळयता. पण आज कितलींशीं जाणां लग्नाच्या अंतुळना विरोध पातक करतात. लग्नाच्या अंतुळना विरोध येतात म्हळ्यार कितें, आनी कडेन संबंध, अनैतीक संबंध, जावं पुरो तो कुडीचो, जावं पुरो तो मोतीचो, जावं पुरो तो उलवणेचो, हे सगळी लग्ना साक्रामेंताक विरोध. आमी सांगो पुरो कुडीची करणी करना पूण हांव ताच्या कडेन अटॅच जावन आसा. तूं एकल्या कडेच तुज्या दादल्या कडेन, तुज्या पत्नी कडेन अटॅच जायचें. कितलेय समस्या आसूं दी तर आपल्या लग्नाच्या अंतुळना विरोध पातक करतलो मनीस आपणाकच म्हणटा म्हाका कोण पळयता, हू विल लूक एट मी. म्हज्या भोंवती काळोख आसा. तो सांगो पुरो म्हज्या भोंवती हांगा काळोख आसा. वण्टी म्हाका लिपयतात, कोणीय पळयना, कोणाकच कळना. पूण कितें जाता, कोणूच म्हाका पळयना. हांव कित्याक चिंता करूंक जाय, हांवें कित्याक भियोंक जाय. बोवर तो देव म्हज्या पातकांक लक्ष दिवचो ना. बोवर तो देव म्हज्या पातकांक लक्ष दिवचो ना. थोड्यांनी सांगचें आसा हें सहज, हें कॉमन, हें नॅचरल सूख. बोवर तो देव म्हज्या पातकांक लक्ष दिवचो ना म्हणून आमी चिंचे सूख. तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. आसाबार जण मनशाच्या दोळ्यांक भियेतात. पूण सर्वेस्पराचे दोळे सूर्यप्रास 10,000 वांट्यांनी पर जळीत म्हूण तो नेणा. सूर्यप्रास कोणाचे? फकत तो मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. सर्वेस्पराचे दोळे सूर्यप्रास 10,000 वांट्यांनी पर जळीत म्हूण तो नेणा. ते मनशाचे सालीचे हर एक कूस पळयतात आनी भोव गुपीत कोनशांनी नदर मारतात. देवाचे दोळे
मनशाचे सालीचे कूस पळयतात आमी हर एकली मोगाच्या पातकी आमचे ते कूस पळयतात आनी भोव गुपीत कोनशांनी नदर मारतात म्हळ्यार आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें ताका कळीत जाता सगळ्यो वस्तू रसच्या आदी ताका तांची वळख आसली आनी तांचे रसप जाल्या उपरांत ताका तांची अजून वळख आसा सगळ्यो वस्तू रसच्या आदी ताका तांची वळख आसली आनी तांचे रसप जाल्या उपरांत ताका तांची अजून वळख आसा देवाक सगळें कळीत आसा म्हणजे जिवीत ताका उक्तें जावन आसा म्हजी पातकां म्हजी अस्कत काय सगळें कळीत आसा त्या खातीर हांवें कितें करी जाय देवाक हांवें भिवून चलय जाय देवाक विधेय जावन चलय जाय देवाच्या वाट्यांनी आमी चलय जाय असल्या मनशाक शहराच्या रस्त्यांचेर शिक्षा लायतले ताणें चिंती नासलेले घडये ताका धरून व्हरतले असल्या मनशाक व्यभिचारीचें जिवीत पिड्ड्यार जातलें व्यभिचारीण हांगा आमी पळयलें प्रार्थना सपूत पॉझिटिव्ह उतरां व्यभिचारी व्यभिचारीण व्यभिचारी दादलो व्यभिचारीण स्त्री आपल्या दादल्याक सोडून आनी एका दादल्या उदेशी ताका एक वारीस उपसोवन दितले स्त्रियेची गत यस बरी जातली त्या खातीर दादल्यान व्यभिचार केल्यार स्त्रियेन व्यभिचार केल्यार व्यभिचार व्यभिचारच त्या खातीर देवान कितें उपदेश केल्लो व्यभिचार करी नाका आज ह्या संवसारांनी व्यभिचाराचें पातक सोंपें जालां कॉमन जालां मनीस ताजी कोडू पाड करून जियेते आसा आनी आज तसली माज्य तसली भितूर सकड्या संवसारांत आमकां माज्यद्वारे मेळटात आनी आमची मोतूस एकतर गुलाम जाल्या असल्या कृत्यांक करण्यांक आपल्या दादल्याक सोडून आनी एका दादल्या उदेशी ताका एक वारीस उपसोवन दितले स्त्रियेची गत येसबरी जातली ताच्या पयलें आमी वाशे एक घडी बरोव ओड 16 तावन 21 पर्यंत आमच्या नियाळाक परत व्यभिचारी विशयान 2 वर्गाचे मनीस आपली पातकां चडयतात आनी 3ऱ्या वर्गाचे मनीस आपणाचेर क्रोध मागून घेतात वायट ओंदवणी जळट्या आखट्या बरी आपले भस्म जायसर ती पालवना आपली कूड व्यभिचाराचे अधीन केल्लो मनीस उज्यान ताचें भस्म जायसर तामसोना व्यभिचारीक हर एक जिन्साचें खाण रुचीक लागता आनी मोरा पर्यंत ताका पुरो जावचें ना आपल्या लग्नाच्या अंतुळणा विरोध पातक करतलो मनीस आपणाकच म्हणटा म्हाका कोण पळयता म्हजे भोंवती काळोख आसा वणटी म्हाका लिपयतात कोणूच म्हाका पळयना हांवें कित्याक चिंता करूंक जाय बोवर तो देव म्हज्या पातकांक लक्ष दिवचो ना तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता पूण सर्वेस्पराचे दोळे सूर्यप्रास 10,000 वाटांनी वांठ्यांनी परजळीत म्हूण तो नेणा त्या मनशाच्या सालीची हर एक कूस पळयतात देवाचे दोळे मनशाच्या सालीचे कूस पळयतात आनी भोव गुपीत कोनशांनी नदर मारतात सगळ्यो वस्तू रसच्या आदीन ताका तांची वळख आसली आनी तांचे रसप जाल्या उपरांत ताका तांची अजुनी वळख आसा असल्या मनशाक शहराच्या रस्त्यांचेर शिक्षा लायतले ताणें चिंतिनातले घडये ताका धरून व्हरतले मुखली उतरां आपल्या दादल्याक सोडून आनी एका दादल्या उदेशी ताका एक वारीस उपसोवन दितले स्त्रियेची गती येस बरी जातली पयले सुवातेर तिणें बोव त्या देवाच्या धर्मशास्त्राचें उल्लंघन केलां दुसरे सुवातेर तिणें आपल्या दादल्या विरोध गुन्यांव केला 3ऱ्या सुवातेर तिणें व्यभिचारान मस्ती केल्या पळय तिणें बोव त्या देवाच्या धर्मशास्त्राचें उल्लंघन केलां केदां व्यभिचाराक बली जाता धर्मशास्त्राच्या देवाच्या उतराचें उल्लंघन जाता आनी तिच्या काजारी दादल्या विरोध ह्या पत्नीन केल्यार दादल्या विरोध दादल्यान केल्यार पत्नी विरोध गुन्यांव केला 3ऱ्यान तिणें व्यभिचारान मस्ती केल्या आनी एका दादल्याच्या भुरग्यांक जल्म दिला हाज अशें घडटा आनी एका दादल्या कडेन लागीं रावन भुरग्याक जल्म दिवचें जावं बरो तो दादलोय दुसऱ्या कडेन काजार जालो वचून असलें कृत्य करता ह्या पत्नी असलें कृत्य करता जाल्यार तसल्या स्त्रियेक कितें जातलें तसल्या स्त्रियेक सभे मुखार हाडटले आनी तिच्या भुरग्या विशीं ताची जडती जातली आज आमकां देवा मुखार जडती जातलीच जावं पुरो ह्या संवसारांत आमी मरता पर्यंत शिरकोन पडनासतना जियोंक पुरो
पूण आमी पातकान वायटान जिवंक जायना. पातक ते आमी हुमटून आमी सांगता न्ही की 11 मोडण्यो हुमटून उडय. आमकां हुमटून उडोवंक जाय ती पवित्रतेची सकत. तिची भुरगीं पाळां दिवची नात, व्यभिचारिणीची भुरगीं पाळां घेवची नात, तिचे फांटे फळां दिवचे नात, तिचे फांटे फळां दिवचे नात. शिराक पडलोलो उगडास ती सोडून वेतली, तिचो कळंक केदीस पुसून काडूंक जावचो ना. तो शिराक पडलोलो उगडास सोडून वेतली, तिचो कळंक केदीस पुसून काडूंक जावचो ना. तो कळंक दादल्यातावन स्त्रियेतावन कोणायतावन पुसून काडूंक जावचो ना. त्या खातीर आमी देवाक भियोंक जाय. सर्वेस्पराक भियोन चलचें प्रास अदीक बरें आनी ताच्या आज्ञांक पाळो दिवचे प्रास अदीक मधुर. दुसरें कांयच ना म्हणून तिचे नंतर उरलेल्यांक कळीत जातलें. सर्वेस्पराक भियोन चलचें प्रास अदीक बरें आनी ताच्या आज्ञांक पाळो दिवचे प्रास अदीक मधुर. आज कितें बरें सर्वेस्पराक भियोन चलचें, पूण हे सगळे आवास्वर असो एक सारांश म्हणून येता 27वी ओळ. आज देवाचे भिरांत जाणवायचे मोड आमचे थंय देवाचे भिरांत आसा जाय. सर्वेस्पराक भियोन चलचें प्रास अदीक बरें आनी ताच्या आज्ञांक पाळो दिवचे प्रास अदीक मधुर. दुसरें कांयच ना म्हणून तिचे नंतर उरलेल्यांक कळीत जातलें. आज सिराकाच्या बुकाच्या आमी ग्रंथान पळोवन करतना आमकां हें सत कळीत जाय. सर्वेस्पराक भियोन चलचें प्रास अदीक आमी पातकान जिवोवचें नाका. पातकाचें जिवीत आमकां नाका. पातकांतावन आमी भायर येवन पवित्रपणान आमी जियेवया आनी ताच्या आज्ञांक पाळो दिवचे प्रास अदीक मधुर. दुसरें कांयच ना म्हणून तिचे नंतर उरलेल्यांक कळीत जातलें. सर्वेस्पराक भियोन चलचें प्रास अदीक बरें आनी ताच्या आज्ञांक पाळो दिवचे प्रास. त्या आज्ञा आमकां एक आरसो आनी आमचें बुरसेंपण पयस करचो आरसो, आमचे पातकां पयस करचो आरसो, आमकां जाणवायेन भरचो आरसो. दुसरें कितें म्हणजे ह्या सर्वेस्पराक भियोन चलचें प्रास अदीक बरें आनी ताच्या आज्ञांक पाळो दिवचे प्रास अदीक मधुर. दुसरें कांयच ना म्हूण तिचे नंतर उरलेल्यांक कळीत जातलें. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हाच्या दिसा हें जाणवायचें उतर आमकां देव दिता. वाचताना हांवें सांगलें 2 तरेची तालवार म्हाकाय तुमकांय सगळ्यांक कितें लागतात. आनी हांचे एक पयल्या सुवातेर आमी आयकलें प्रार्थना, सापोत, पॉझिटिव्ह उतरां आनी तशेंच व्यभिचारीण. सुमार हांगा 5 विशय आज ह्या आवास्वरांत आमी नियाळ्ळे. आमचें जिवीत आमी प्रार्थनान मागण्यान बुडोवन करया. गर्वीस जावचें नाका, ह्या वडण्यांनी बली जावचें नाका आनी आमी देवाच्या सांगाताक जिवोवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. अस्कात आमी सकट. तशेंच सापुता विशयान ती बारी सोबीत रितीन सांगता. सापूत दिवची सोय करिनाका. सापुता वरवीं तूं नासाक पावतलोय, फटी सापूत करिनाका. आनी तशें घेशी जाल्यार केस्ते विणून तूं उरचो नाय. पॉझिटिव्ह उतरां, पॉझिटिव्ह हलकी उतरां, नाका जाल्लीं उतरां, नाका जाल्लीं थोड्यांच्या घरा झगडे आवय बापूय भुरगीं तीन उलयतात, सेसराय तीन उलयतात. तर आज आमी पॉझिटिव्ह उतरांतावन भायर येवंक, हलक्या उतरांतावन भायर येवंक आसा. जीब रगता तो जीव रगता. कित्याक जिबेचे म्हणयो सांगता जिबेचें महत्व. तर जिबेंत आमी देवाक अर्घां दी जाय, आशिर्वाद जोडी जाय. त्या खातीर पॉझिटिव्ह उलोवची संवय केल्लो मनीस कितें करता तो जियेस. आज आमकां एक सकत जाय. त्या पॉझिटिव्ह उतरांतावन आमी भायर ये जाय, गाडी सवयतावन भायर ये जाय. बरें उतर आमच्या काळजांत, आमच्या मोतींत, आमच्या तोंडांत ये जाय. तशेंच व्यभिचारी आनी व्यभिचारिणी विशांत सांगता दादल्याचें जिवीत, पत्नीचें या स्त्रियेचें जिवीत काजारी साक्रामेंतान तें पवित्र जावन आसा. ताचे विरोध कितेंय आमी करता तें अपवित्र जावंक पावता. तें आमकां देवातावन पयस व्हरता आनी आमचें जिवीत पिड्ड्यार करता, शिरापान व्हरता आनी आमकां आमचें जिवीत कळंक हाडटा. तस जाल्यार कळंकान आसलेल्यांक सर्ग मेळचो ना. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज पाश्चाताप पावोन देवा थंय फाटी येवंक आमकां हें वाचप आपोवणें दिता. ही सुवार्ता आमकां आज जेजू कॉम्प्रमायज करना, ताचे लागीं कॉम्प्रमायज ना. ताचे लागीं कितें म्हणटात बरें खोटेंच, उपदेश विरोध ते विरोधूच. त्या खातीर कितें विरोध आसा, कितें अनैतीक आसा, कितें अक्राम आसा, हें सकट देवान आज आमकां ह्या आवास्वारे दाखोवन दिलां. आमी तसलें जिवीत जियोवचें नाका, पवित्र जिवीत जियेवया, सुमयाक साक्ष जावया आनी आज विशेष मापान सुमयेच्या कृपेन भरच्या खातीर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा गणित काकोळदारा, उज्या जिबाच्या रुपार आमचेर तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या
अभिषेक करूंके बोलदी देवा देण्यान भर देवा मोजा जेजू देवा तुझ पुरो देवा बोलदी देवा देण्यान भर देवा मोजा जेजू देवा तुझ पुरो देवा हा पयली तुवें म्हाका हात धरून चलय तुजे खातीर जिवच्या अखेर पर्यंत तुजी सेवा करून तुजे खातीर जीव दिवच्या बोलदी देवा देण्यान भर देवा मोजा जेजू देवा तुझ पुरो देवा हालेलुया 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 स्तुती करूया आम्ही सकळ आमचे गोड मोतत्व समर्पण दिया असकत काय समर्पण दिया कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड समर्पण दिया पिडा शिडा समर्पण दिया असल्या पॉझिटिव्हपणावर पत्का आमच्या भितर आयिल्ली जाल्यार ती हुमटून उडय सोम्या आमकां खूब साराचे आशीर्वाद दी सोम्या पश्चातापाची कृपा दी सोम्या वेचपुता बरी आज आमी फाटी येता आमचे जिवीत हलकें जाय नासतना पॉझिटिव्ह जाय नासतना बरें जिवीत जावचे बरी कर सोम्या तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां दूद नितळ कर सोम्या तुझ्या पवित्रत्म्या तू आमकां भर सोम्या आमी समच्या उदकान रावसो जागो घर करणे अभिषेक कर सोम्या जेजू पिडा शिडा या पत्कावरी आमकां इल्ली पिडा शिडा पयस कर हा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हणजे याचा दीक्षा सांगला कितें बांदता ते बांदता सोडयता ते सोडयता 38 वर्सां तळलागे असलेल्या पडलो जेजू मेल्लो लासारा जीव दिलो जेजू कुरड्या दोळ्या तोट्या पाय मोन्या पुलो बेऱ्याक एकूच बरें केलें जेजूच्या सक्तेन मुळवत महिमेव नांव मागता Touch Lord, anoint us Lord, heal us Lord, deliver us Lord. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मोडण्यो हुमटून पिडा शिडा कोण जावं दी आनी अशें तुका सागसावन खरें क्रिस्ती भाव जावन भयणी जावन जेवचे भाग आमकां फावो जावं दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. सर पदवेदार देव बापू आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. बापो फ्रँकलिन सोजो शिवमोगा दिसीस म्हज्या खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा ही सुवार्ता जाता तितल्या लोकांक मुंद व्हरूंक मुखार व्हरूंक जाय जाल्यार कृपा मेळच्या खातीर तुमी मागा आनी साथ जाता तितल्या जाणां लागीं ही सुवार्ता तुमी वांटून घेया. आमेन.